सरकारी खात्याचे अधिकारी गरजेभायर फायली भोंवडायतात, जाका लागून आयुष दोतोरांच्या पगारासंदर्भात गोंधळ झाला। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आपल्याच सरकारी नोकरांक उजरायल्यात। संपार गेल्ले कंत्राटी शिक्षक समाधानी आसात। मुख्यमंत्री सांगता त्यांचो पगार 16,000 वयल्यान 25,000 पावयला। हेच्या आदी खंयच्याच सरकारान अशी तरेची ऑफर दिवंक नासली अशें मुख्यमंत्री सांगता। आयुष दोतोरांचो पगार 50,000 रुपया मेरेन वाडयला। फाटल्या एप्रिला सावन तांच्या पगारात वाड केल्या आनी तांकांय तांच्या फाटल्या म्हयन्याचो बॅकलॉग पगार मेळटलो। शिक्षकांकडेन संबंधित अडचणी सोडयल्यात। कंत्राटी शिक्षक आसूं, लेक्चर बेसीस शिक्षक आसूं, पॅरा शिक्षक आसूं वा पार्ट टायम शिक्षक आसूं, तांचे फायलींचें काम चालू आसा, मुख्यमंत्र्यान सांगलें। म्हाका आयज कॉन्ट्रॅक्ट टीचर मेळोन गेले, ते समाधानी आसा। आमी जे तांकां ऑप्शन सांगला पळय न्ही, ते सगळे जाण समाधानी आसात। तांकां आमी म्हटलां हे 5 वर्सां आतां ते कॉन्ट्रॅक्ट टीचर जर हांवें लेटर दिला तर तेंच्यांनी लेटर घेतलें। इतकी बरी ऑफर तांकां कोणूच दिवचो ना। 16,000 उपरांत ते 25,000 पावले। इतकी बरी ऑफर म्हाका दिसता आयज पर्यंतच्या सरकारांनी केन्ना दिवंक ना। आमी दिल्या त्या पद्दतीन सगळ्या टिचरांचो विशय जो आहा पळय न्ही रे, हांवें सोडयल्लो आहा। लेक्चर बेसीस आसतले, कॉन्ट्रॅक्ट आसतले, पॅरा टिचर आसतले, डबल पार्ट टायम आसतले, सगळ्यांचो विशय सुटला। फक्त फायलीन उरला थोडोसो। तुमच्या म्हायती खातीर सांगता, त्या आयुष डॉक्टरांच्यो सुद्दां बातम्यो ज्यो परत परत हाडटा पळय न्ही रे, हांवें मुद्दामून म्हणजे हांवें काल पळयलें 31 मेक हांवें फायल सायन केला। थोडेशे एडमिनिस्ट्रेशनांतले आमच्या काही डिपार्टमेंटांतले लोक म्हणजे अननेसेसरी बेश्टच घोळयत आसता फायली। हांवें काल म्हाज्या बरोबर आयुष डॉक्टर आयिल्ले, तांची सॅलरी 50,000 जाल्ली आसा आनी ती बी आतां न्ही, फ्रॉम द 1 एप्रील 2020 कोवीड सुरू जाल्ली तेन्नाच्यान मेळटली। तेन्नाच्यान तांकां बॅकलॉग सुद्दां त्या सॅलरीचो मेळटलो। हांवें फायनान्शियल डिपार्टमेंटान सुद्दां मे म्हयन्यान ताका सँक्शन दिला। मे म्हयन्यान 20च्या त्या ती तांकां आतां म्हाका काल मेळ्ळें, तांकां दाखयलें हांवें। हे पळय मे म्हयन्यांतल्यान म्हाजें सँक्शन सुद्दां आसा। गव्हर्मेंटांतले बऱ्योचश्यो काही मरे फायली पळोवन भायले पेपरार उलयतात थोडे विरोधक, म्हणजे तांकां दिसता आपूण केलां म्हणून। म्हाका सगळ्यांचें खबर आसा, कारण हांव पुराय एडमिनिस्ट्रेशनूय जाणा, फिल्डारूय काम म्हणजे आयुर्वेदीक दोतोर तेंचें म्हाकाय खबर आसा। हांवेंय आयुर्वेदीक दोतोर म्हणून काम केलां। हांव टिचर्सांच्या बरोबर तेंच्या आंदोलनां हें तें सगळें म्हाका खबर आसा। सगळ्यांचें दुख्ख म्हाका कळटा आनी म्हणून तर सांगलें मॅक्झिमम जाणांचे प्रश्न जे आसा हांवें सुटावे केल्ले आसा। किचकट कोणाचो उरला आसत जाल्यार तो विशय हांव सोडोवपाची म्हाजी तयारी आसा। गोवा 365 खातीर पणजीच्यान इर्शाद शेख।